प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा जुंवाचो 3रो विसवोर वोड 22 ते 30 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 22 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. उपरांत जेजू आनी ताचे शिश जुदेयेच्या प्रांतांत गेले. थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी बाप्तिस्म दितालो. सालिमा लागीं आयोनोनांत थंय उदक चोड देखून जुवांवूय बाप्तिस्म दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी बाप्तिस्म घेतालो. जुवांवांक अजून कोणकोणीत घालूंक नासलो. एकदां जुवांवाच्या कांय शिसांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो. आनी जुवांवाशी येवन तांणी म्हळें, राबी म्हणजे गुरुजी, जॉर्दाना पोलतोडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें घोवाय दिली, तो पळय आपुणूय बाप्तिस्म दिता आनी सगलो लोक ताचेशी वेता. जुवांवान जाप दिवन म्हळें, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळोना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे मुखार वचूंक देवान म्हाका धाडला अशें हांवें सांगलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दिता. व्हंकल म्हळ्यार न्हवऱ्याची. ताका लागीं आसलोलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे खुशालकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी खुशालकाय. ती आतां बरोन आयल्या. तो वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकता की जेजू आपलें काम कोमेस कोत्ता. देवाचें उतर परगोट करपाचें काम कोमेस कोत्ता. आनी जेन्ना ताजो बातीस जावन तो आतां कोमेस जाता सगलें काम करपाचें देवाचें, जुवांचे शीस जुवां कडेन येतात आनी म्हणटात, पळय तो क्रिस्त, पळय कितें कोत्ता तो आतां बातीस दिता, तो आतां व्हडलीं कामां कोत्ता आनी सगलो लोक आमकां सोडून तो ताज्या फाटल्यान लागला. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी वस्तू अश्यो आयकत जाल्यार, कोण आमकां सांगीत जाल्यार आमची इग्रोज आमचे सगळे आमचो कुटुंब सोडून आतां लोक जेजू कडेन धांवता वो त्या इग्रोज मातेन धांवता. आमकां कितें दिसतलें? आमकां जाय लोकांक आमचे कडेन येवपाक, पूण आमकां जाय लोकांक जेजू कडेन वचपाक. भाव भयणीनो, जेन्ना आयज जुवां बातीस हो प्रश्न जो आपले शीस येवन ताका सांगतात की सगलो लोक जेजू कडेन धांवतात, तो कितें सांगता? तो म्हणटा, हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे मुखार वचून देवान म्हाका धाडला. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आमी देवाचें काम कोत्ता, कितले फाटी जेन्ना लोक आमचे कडेन येता आनी आमचे कडेन आमकां सोडून दुसरे कडेन वेता, आनी पूण ते जेजू कडेन वेतात, आमी कित्याक कितली मुरगोडटा, आमी कित्याक कितली आमकां कितल्याक हुस्के जातात. आमकां जाय लोकांक आमचे कडेन येवपाक, वो आमकां जाय लोकांक जेजू कडेन वचपाक. भाव भयणीनो, ज्या जाग्यार आयकात बरे भाशेन, ज्या जाग्यार आमकां सत मेवता, खरेंच देवाचें उतर मेवता, खरेंच आमच्या आत्म्यांक जेवण मेवता, खरेंच आमचो भावार्थ वाडत वेता, त्याच जाग्यार आमी वचोंक जाय. कित्याक ज्या जाग्यार आमकां खरें स्वताची सजमणी मेवता, हें सत सजमूंक मेवता, थंयसर आमचो भावार्थ वाडून वेता. आनी फकत आमी इग्रोज मातेन फकत आमचें देवस्पण करपाक, आमचें जें करूंक जाय तें आयताराचें करपाक वचना, पूण आमी ज्या जाग्यार वेता आमकां आमच्या आत्म्यांक तें जेवण मेवता, आमचो भावार्थ वाडटा. आनी आतां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, आमच्या आख्ख्या सुमनाच्या म्हयन्याच्या म्हयन्या, वर्साच्या वर्सा आमचो भावार्थ वाडत वेता. आनी आमी ल्हान भुरग्या भाशेन जी दूद पियेतात ती आतां आमी व्हड जाता. आनी आतां आमी खरेंच हें देवाचें उतर जें आमी आयकता, हें भावार्थ हो जो भावार्थ आमचो वाडला, आतां आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारुया एक प्रश्न. आमी फकत आतां ल्हान थान व्हडलीं जाल्यार, वय वर्सान आमी व्हडलीं जाल्यार, थोडीं आमी आतां 50, थोडे 70, 80, थोडो लोक 100 पासून आहा. पूण खरेंच आमी जेजूच्या मोगान वाडल्या काय? वय आमचे केस पिकल्यात,
आमी व्हड जाल्या आमच्या वर्सांनी आमी व्हड जाल्या पूण खरेंच आमी आमच्या संबंधान जेजूच्या संबंधान आमी घट जाल्या काय खरेंच आमच्यान म्हणूंक जाता जोआन बातिस्ता भाशेन तो वाडत वचोंक जाय पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय पूण भाव भयणीनो कितें घडटा आमी दुसऱ्यांक सांगता बाबा तुमी ल्हान आसात पळय म्हजे केंस पिकल्यात पळय हांव कितलो म्हातारो कितली वर्सां म्हजी आनी भाव भयणीनो देवा हुजीर तुझे केंस पिकत जाय तुका खूब वर्सां जाय पूण तूं खरेंच देवाचो पूत जाल्यार देवाची दूत जाल्यार देवाचे भुरगें जाल्यार भाव भयणीनो आमचो संबंध आमची जाणवाय आमचो जो नियाळ आमी देवाच्या उतराचेर करता आमचो जो मोग देवाशी आसा तो वाडत वचोंक जाय आनी देखून थोडी आतां जी ल्हान भुरगीं आतां देवाचें उतर आयकतात आतां 10 वर्सां 16 वर्सांची 20 वर्सांची भुरगीं देवाच्या उतरान इतली आतां रिगून रावल्यान की आतां जो लोक 80 हा 90 हा 100 हा तांची ती देवा फुड्यान खूब जाणटी कित्याक तांकां देवाच्या उतराची सजमणी आसा तांचो संबंद देवाशी घट आसा तांच्या वरवीं तांचो भावार्थ वाडून वता तांच्या हाता वरवीं कितल्यो मिलाग्री आनी कितलें देवाचें अजापपण जाता पूण भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान करता जोआन बातिस्ता भाशेन आमी म्हणुया हांव क्रिस्त न्हय पूण क्रिस्त म्हजें सवें आसा हांव क्रिस्ताचो भुरगो हांव क्रिस्ताचें भुरगें आनी हांव आतां ह्या देवाच्या उतरा वरवीं म्हजें जिवीत सारता भाव भयणीनो आयज कोणूय आमकां देवाचें उतर शिकोवन दिवं कोणूय प्रेगादोर येवं कोणूय गुरुजी येवं ज्या लोक आमकां देवाचें उतर शिकयता तांणी फकत हें उतर शिकोवन आमचो संबंद देवाशी जेजूशी घट करूंक जाय आमचो संबंद ताज्याशी घट करपाची गरज ना आयज आमच्या इग्रोज मातीन कितें घडटा भाव भयणीनो आमी फकत पळयता कोणाचो संबंद आमचो घट जायत जाल्यार खंयच्या प्रेगादोर बोली खंयच्या कोण देवाचें उतर गुरुजी बरोबर आमचो संबंद घट आसूंक जाय आमचो संबंद मनशां बरोबर आसपाचो न्हय आमचो संबंद देवाच्या उतराचेर आनी जेजूचेर आसूंक जाय आनी जेन्ना आमचो संबंद आनी आमची जाणवाय आनी आमचो नियाळ जो आमी कोत्ता देवाच्या उतराचेर तो घट जायत वता आमचो संबंद जेजूशी घट जाता तेन्ना कितें जाता आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी आमच्या भाव भयणांचेर आमच्या प्रेगोदोराचेर आमच्या पाद्रींचेर आमच्या माद्रींचेर आमच्या सगळ्या लोकांचेर घट जाता कित्याक आतां आमचो संबंद जेजूशी घट आसा म्हणून आनी भाव भयणीनो खुरीस जावन आसा तेंच खुरिसाक 2 पाट आसात एक वयर सकल आनी एक आमचे भाशेन उजव्या ते 10 हातीक पासून जो आमचो सकलांतल्यान वयर तो खुरीस दाखयता आमकां तो जावन आसा आमचो संबंद देवाशी जेन्ना आमचो संबंद देवाशी घट आसता आमचो मोग देवाशी घट आसता ताजे उतर आमी पाळटा तेन्ना आमचो मोग आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी घट जायत वतलो पूण भाव भयणीनो आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी घट ना जाल्यार आयज आमी नियाल करुया उतराचेर आमी आयज वो जो क्रिस्त आमच्या भितर हा खरेंच आसा जाल्यार खरेंच आमी ताका आमी सोवी दोनी मानला जाल्यार आमचो संबंद जेजूशी घट करुया वो मोग आमचो देवाशी खरेंच आहा म्हणून आमी ताचें उतर पाळुया आनी जेन्ना आमी ताचें उतर पाळटा आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी आमच्या भाव भयणांचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या बायलेचेर आमच्या घरकाराचेर घट जायत वतलो आनी खरेंच आमी एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतले आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करुया फकत आमी केन्नाय देवाचें उतर आयकता दिसपट्टें देवाचें उतर येता वय आमी सजमता की आयकलें बरें दिसलें हें बरें दिसपाचें न्हय भाव भयणीनो हें आमी जें उतर आयकता हें उतर आमच्या काळजान रिगून धरुया खरेंच आमच्या मनाची नोडसणी करुया हें उतर पाळूंक आमी आयज फुडें सरोया आनी खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत जें आमी आमच्यान म्हणूंक जाता क्रिस्त म्हजें सवें आसा क्रिस्त म्हजे भितर आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा हांव आनी त्या वरवीं आमचें जैतिवंत जिवीत जिवन आमी आतां जोआन बातिस्ता भाशेन आमच्यान म्हणूंक जाता तो वडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय कित्याक जो म्हजे भितर आसा तो जावन आसा व्हडतो आनी हांव जावन आसा ल्हान तो ना जाल्यार म्हाका कसलोच वालोर ना देखून भाव भयणीनो जेन्ना जेजू आमच्या भितर हा पवित्र आत्मा आमचे भितर हा
तेन्नाच आमकां कसलो वालोर हा आनी देखून आमी खालती रावया आनी खरें जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोन ताका आमी महिमा दिवया आनी आख्ख्या संवसाराक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळ्यांच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.